मार्टियर डेज वो आज पाळपा खातीर आमी आमचे गव्हर्नर म्हणजे सहित आमचे पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर अपोजिशन लिडर बाबजी जाल्ल्यामुळे ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे जण आझाद मैदानाच्या या पवित्र स्थानाचेर आमी सगळे जण आयले. महात्मा गांधीजी आणि त्याचबरोबर देशातले सगळे थोर स्वतंत्र सेनानी जे हुतात्मे जाले तांच्या खातीर आज नॅशनल मार्टियर्स डे आमी पाळटा आणि त्या निमित्तानूच तांकां आर्गां ओंपपा खातीर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आयले. महात्मा गांधीजींचे विचार स्वातंत्र्याच्या बद्दलचे म्हणजे स्वातंत्र्य मेळचें आणि ते स्वातंत्र्य मेळोवंक ज्या पद्दतीन म्हणजे देश स्वतंत्र जावचो हो देश स्वच्छ जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान. आतांचे प्रधानमंत्री हे फुडें भारत आसा म्हणजे देश जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय करता तेन्ना खऱ्या अर्थान महात्मा गांधीजीचें स्वच्छ भारताचें स्वप्न आणि हे धरून आणि आमी ताका म्हणटात की अंत्योदय तत्वाचेर तांचें आशिल्लें स्वप्न आतां साकार जायत येताना आमकां दिसता. हीच खरी तांकां श्रद्धांजली आसा. आज परत एक दिसा हांव आमचे महात्मा गांधीजी आनी बाकीचे सगळे थोर स्वतंत्र सैनीक तांकां आयच्या दिसा याद करता, तांकां आर्गां ओंपता.